आणि पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. तो शोषून मरून पुढे जीवन झाला. आमच्या शून्य जिंदगीची कृपा आणि शांती तुमची सगळे असो. म्हणून सगळ्या पुस्तकाच्या दिवसात इस्रायेलाच्या भुरग्यांनो, तुमकां इतलें गिन्यान ना जालें की सारकी चवकशी करिनासतना आनी सारकें सोदून काडिनासतना एके इस्रायेलाचे धुवेचेर तुमी मन्नाचें फर्मोण मारलें. मुनसुबीच्या जाग्यार परतून वचात, कित्याक तांणी तिचेर फटकिरी गवाय दिल्या. सगलो लोक वेगीं थंय परतून गेलो आनी मालगोड्यांनी दानियेलाक म्हणलें, आमचे मोदें बसूंक ये आनी तुज्या मनांत कितें आसा तें आमकां सांग, कित्याक देवान तुका जाणट्यांची बूद दिल्या. तेन्ना दानियेलान तांकां म्हणलें, हांकां दोगांयकूय बरें पयस दवरात आनी हांव तांची चवकशी करतलों. तांकां पयस करतच दानियेलान तांतले एकल्याक आपोवन विचारलें, तूं नोश्टेपणांत म्हातारो जालाय आनी आतां तुज्या आदल्या जिविताचीं पातकां लेगून माथ्यार चोडल्यांत. सर्वेस्परान म्हणलां, निरपराधी आनी बऱ्या मनशांक जिवेशीं मारची न्हय. तरी आसतना तूं अनीत निर्णय दिताय. निरपराध्यांक कास्त लायताय आनी गुन्यांवकारांक सोडून दिताय. ती तुका बरीच सांपडली जायत. तर आतां सांग आमकां, खंयच्या झाडा खाल तूं तांकां एकठांय देखल्याय? ताणें असो जबाब दिलो, बाबूल झाडा खाल. दानियेलान म्हणलें, तुजी फट तुज्याच माथ्यार पडटा. देवाच्या दुतान ताचे कडचें फर्मोण घेतलें आनी तो तुका
कातरून तुजी अर्दांच करून दितलोय. ताणें ताका धाडलो आनी दुसऱ्या म्हाताऱ्याक आपोवन ताका म्हणलें, तूं जुदाची न्हय, पूण कानानाची सोंसोत. सुरो पायेन तुका बुलयलो, कुडीचे आशेन तुजें काळीज नश्टे करून सोडलें. अशेंच तुमी इस्रायेलाच्या दुवां लागीं करताल्यात आनी तुमकां ना म्हणपाक तांकां एकदम चड बें दिसतालें. पूण ही आसा एक जुदाची धूव, तिच्यान तुमचें नश्टेपण सोंसूंक जायना जालें. चल, सांग म्हाका, खंयच्या झाडा काल तुवें तांकां एकठांय देखल्यांत? ताणें असो जबाब दिलो, सिंदूर झाडा काल. दानियेलान म्हणलें, खरेंच तुजी फोट तुज्याच माथ्यार पडटा. पळय, तुका मोडलेल्यानूच कातरून उडोवंक आनी तुमकां दोगांयकूय नाटक करूंक देवाचो दूत हातांत तोरसाद धरून रावता. तेन्ना तुवें जमलोल्या सगल्या लोकांन व्हडल्यान बोब मारून देवाक वाखाणलो, कित्याक तो आपणाचेर विस्वास ठेवतल्यांक सोडयता. मागीर तो लोक त्या दोगांय म्हाताऱ्यांचेर परतलो, कित्याक तांची फटकिरी गोबाय तांच्या तोंडांतली दानियेलान भायर काडून दाखयली. मोइजेसाच्या शास्त्रा प्रमाणे जी कास्त ते आपल्या पेल्याक लावंक सोदताले, तीच तांणी तांकां लायली. तांकां जिवेशी मारले आनी त्या दिसा निरपराधी बायलेचो जीव वाचून उरलो. हिल्कियान आनी ताचे बायलेन आपले धुवे सुजाना पासत देवाचे उपकार आठवले. आनी तशेंच जोकीन आनी सगल्या ताच्या सोयऱ्यांनी केल्लें, कित्याक कसलेंच वायट तिचे सोबें सांपडूंक ना. त्या दिसांतावन लोकांच्या दोळ्या मुखार दानियेल भोव मानादीक जालो. देवाचें उतर हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. म्हणुया, परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. पांचवी चार तुजीं चोरवनां, तुंय म्हाका विसवतूं दिताय. तोंड उदका सुरी पावयताय, तुंय मोशा ओतम्यांक जीव भरताय. मान राखूंक तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय. जबाब, परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. काळुकांत कोंडांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना, लागींच तूं आसाय, म्हजेशी सदां तूं उबो. सांगाती दांड्या कोंक्या सयत गोठाय, धीर म्हाका तूं दिताय. जबाब, परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. अजाप जावन दुस्मान पळयतात, रुचीचेंच जेवण म्हाका वाडटाय. दोमदोमीत माथ्यार तेल घालताय. बोलेपण कुरपा दिसान दीस घोसघोशीत म्हजेर देंवतली. देवदानां तुज्या मोगाचीं. जबाब, परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. सासणाचें बिराड म्हाका गावलें, उर्चीत गोर म्हज्या देवाचें.
हेच ठिकाण म्हज्या काळजाचें. जबाब: परमेश्वर म्हाका चरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. उबी रावया उद्गाराक. पातकाचें मरण म्हाका नाका, पूण आपलें जिवीत बदलून ताणें नवें जिवीत जियेलेलें म्हाका जाय, म्हणटा सर्वेस्पर. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सुवाळा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू जैतुनाच्या दोंगरार काडून गेलो आनी भोव सकाळीं तो नव्यान मंदिरांत गेलो. सगलो लोक ताचेशी जमलो आनी बसून तो ताका शिकोवंक लागलो. धर्मशास्त्रांनी आनी फारिजेवांनी प्रदुवारांत सांपडलेले एके बायलेक हाडली आनी मोदें उबी केली. ताणें ताका म्हळें, गुरुजी, ही बायल आतांच प्रदुवारांत सांपडल्या. शास्त्रांत मोइजेसान असल्यांक फातरावन मारूंक फर्मायलां, तो तूं कितें म्हणटाय? ताचेर बोगलांट घालचे खातीर एक कसलेंय नीब सोदून काडूंक ताणें अशें म्हळें. वडो घालून जेजू आपल्या बोटान जमनीर बरोवंक लागलो आनी ताचे कडेन विचारीत रावले. देखून उबो रावन ताणें तांकां सांगलें, तुमचे मदें जाका पातक ना ताणें तिचेर पयलो फातर मारचो. आनीक एक पावट वडो घालून तो जमनीर बरोयत रावलो. हें आयकून ते सोगले एका फाटल्यान एकलो कोसळून गेले. ओदीक जाणटे ते पयले. एकलोच उरलो जेजू आनी मोदें उबी आसली तशीच ती बायल. नव्यान न्हीद जावन जेजून तिका म्हळें, बाय, ते खंय गेले? कोणेंच तुजेर कास्तीचें फर्मोण मारूंक ना? तिणें म्हळें, कोणेंच ना सायबा. जेजून म्हळें, हांवूय तुजेर कास्तीचें फर्मोण मारिना. वच आनी हे फुडें आनीक पातक करूं नाका. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. कोणेंच तुजेर कास्तीचें फर्मोण मारूंक ना. भयणी भावांनो, आयच्या समाजांत आमी गेल्यार आमी रोखडींच एकामेकाचेर कास्तीचें फर्मोण मारता. आज आमचो संवसार असो जाला, कितलेशे आमचें जिवीत कोडू कित्याक दुसऱ्यांक लागून. कोण एकामेकाची टिका वा क्रिटिसायज करता, कोण एकामेकाक खालाप दिता. दया काकूत असलें भोव उणें जालां. पळयात, फारिजेव धर्मशास्त्री येवस्तरे घेवन येतात जेजू कडेन मागूंक निबाडो. हेचें कितें करचें? फातरांनी मारपाक मोइजेस हुकूम दिता. तूं कितें म्हणटाय? भाव भयणीनो, जेजूक धरूंक सुद्दां सोदताले. ताणें जर मारी नाका म्हणलेलें, तो मोइजेसाचे शास्त्राचेर आड उलयता अशी फिर्याद मांडलेली आसा. तो प्रवादी जावं नजो. मारात म्हणलेलें, तो देवाचो पूत जावं नजो. तो काकूत दिना मनशाक. भाव भयणीनो, जेजू येवस्तरेक दया काकूत भोगसणें दिता.
कोणेच तुजेर कास्तीचें फॉर्मोण मारूंक ना, हांवूय मारिना. वच आनी आनीक पातोक करिनाका. काय बरो बागेवन ज्यो हांव सांगता, दीस उदेलो, बोस सकाळी जेजू देव मंदिरांत आयलो आनी हे मनीस तिका घेवन आयले. तिच्या जिवितांतलो काळोख जेजू पयस करता. पातोक आमकां काळोखी जिवीत जिवंक वता. भोव सकाळी एट द dawn, when Jesus was at the temple, this woman to be stoned is brought. पळयात काय बरो जेजू थंय ती वस्तुरीची तिका काकू तिका बोगसणे तिका नवें जिवीत जिवंक उर्बा दिता. वच आनी आनीक पातोक करिनाका. पयले वाचपांत आमी आयकलां हे जाणटे ते निर्णय घेतात हे वस्तोरेक सुजानाक मारूंक. निरपराधी वस्तोरी तिचेर बोगलान घालतात. तिका म्हणटात आमी पळयल्या कोण तरी एका भुरग्या बरोबर कुडीच्या संबंदांत पळयल्या आमी तिका. देखून फातरांनी मारूंक तिका ते तयार जाता. लोक तयार जाता. कित्याक हे दोगूय जुईज, हे दोगूय नितीदार आमी पळयला म्हणटात. देखून देव दानियेला सवय आशिल्लो आत्मो जागयता. दानियल म्हणटा नाका मान नाका, हांची न्हीद करुया. तांणी तिचेर मरणाचें फॉर्मोण मारलां, आतां तांकां हें मरणाचें फॉर्मोण दिवया. बागेंत खंयच्या झाडाच्या पोंदाक तुवें ताका पळयल्यान एकलो म्हणटा बाबूल, एकलो म्हणटा सिंदूर, फोट उलयतात म्हणून कळ्ळें. आनी तीच कास्त जी लोक हे निरपराधी वस्तुरेक दिवंक सोदतालो, तीच कास्त हे दोगूय नितीदारांक फावो जाता. भाव म्हणिनो, आमी जायते पावटी आमच्या जिवितांत एकामेकाची जोडटी करता. जायते पावटी आमच्या उतरांतल्यान आमी दुसऱ्याचेर कास्तीचें फॉर्मोण मारता. जायते पावटी नाका जाल्ल्यो वस्तू नाका जाल्ल्यो गजाली करून दुसऱ्याचें जिवीत जोड करता. जेजू आयज आमकां आपयता. होच जेजू जाणें आपल्या कांजार आमचे खातीर कुरीस घेतलो. तोच जेजू तो जाणें ते वस्तुरेक म्हणलें बाय हांवूय तुजेर कास्तीचें फॉर्मोण मारिना. ताच्यान एकल्याच्यानूय उणें जालें, आतां मारात ताका. कित्याक तो देवाचो पूत आसलो. बापाचें बोगसणें, बापाची दया आनी तिच्या जिवितांतलो काळोख काडून तिका जिवीत उजवाडांत हाडूंक जेजू प्रयत्न करता. भाव भयणीनो, आमी एकामेकाक जेन्ना बोगशिता, एकामेकाचेर फॉर्मोण मारपाचें बंद करता, एकामेकाक आमी उत्तेजन दिता, उर्बा दिता, एकामेकाचें जिवीत जोड जाल्लें आसा थंय अदीक जोड न्हय पूण सू करून तिका उबारता, ताका उबारता, तेन्ना तांच्या जिवितांत नवो उजवाड, नवो सुर्या उदेवसो करता. तें जेजून केलें तें आमी करपाक आयज पवित्र सभा आमकां आपयता. ह्या पिराची तशे काळान जेन्ना आमी लागीं लागीं पावता आमचे पासकांचे परबेक, दुसऱ्यांचेर जोडटी करपाचें बंद करुया आनी दुसऱ्यांक दोया काकूत बोगसणें दिवंक हांगा आमच्या आल्तराचेर येतले जेजू लागीं खतखत्यान मागुया. मिटवणेच्या वेळार आमी गायन गावुया.
आज्ञा आमचे लागीं सी 25 पान 30 आनी 9 सी 25 पेज 39. Papa, आमचे लागीं इवू तुका उतोम देणी देखून आमी तुझी भुरगीं आखे प्रितूम करता वेली तिचेर तुका समोर विधान संवसारांतली सर्वार सोंसणी मोगाळ बाबा केदू मानून हे सामगेले व्हडुडे ताटाकाची दिदा घालून तुका आमचेच भयणी भावांनो, ही आमची बेतसोड पदवीदार देव बापाक मानता तसली जाल्यार पुरो म्हूण मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेंत आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवं. भोव पवित्र देवा आमचे मोगाळ बापा, पास्कांची परब समोरमूक आमी तुजी भुरगीं तयार जाता. ह्या प्राचीन काळाचे दळवणीचो फोड कसो आमची नितळ जाल्ली काळजां तुका आमी संतोशान भेटोवशी कोर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदवीदार आनी शास्त्रीचे देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. तुज्या पुताच्या कोश्टा मरना वरवीं सगळे संवसाराक जिवीत मेळ्ळे आनी आमची काळजां करूंक पावली तुजे मोहिमेची वाखणणी. आपल्या कुर्साच्या उतरावरच्या बळान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी दाखयली. देखून आतां सगळे देवता आनी भक्तां सांगती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेसपरी जेवण जातूस आनी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियात. म्हणजे रोगताची काल्स नवे आनी सासणीक कोरोराचें रोगत. पातकेचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारयतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थसो गूट परगोटुया. बाप्पा, तुझ्या मनमेंचो आनी पुनर्जिवंतपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करता.
अजिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आम्हा समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा, तुजे चाकूनी मारियेची काकूट कर. तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपूण व्हेली. बावतिजमांतल्यान जेजू बरोबर ती मेली, तशेंच ताचे बरोबर ती आतां पुनर्जीवन जावं. मनोजीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान तुवें आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची, आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा बेटीन वांटो घेतलेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाची आनी आमचे माई सांगाती, तिचो पोती भाग्यून झुजे, भाग्यून दोन मृत आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा, सोरबंधन आनी वैभव तुका सासणांच्या ससनांक. भयणी भावनो, आमचे चुकतल्यांक आमी सदांच बोगसूंक, दुसऱ्यांक तांची कास्तीचें फरमोण मारिनासतना दया काकू दाखोवंक जेजू आमकां आपयता आनी आपल्या जेवणान तो आमकां पोसता. जेजू सारकेली आमी जावंक ताणें शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमचे बाप्पा, सर्वेश्वरा, सुरवाईटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडरा जेजू क्रिस्त शेयण्याक आमी बरो शानत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपांतल्ली सुटोय आनी सोरवाखदांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुजे दोन दांगबडी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकेचेर न्हय पूण जे पवित्र सेवेच्या बावरतेचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजू चलयता सासणांच्या ससनांक. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. प्रद्वारान सांपडलेली अस्तरेक बोगसणी दिलें. दया काकूट दिली तो जेजू. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ताची जेवणां दादा वांटून घेतिली आमी सुभागी.
जेजू बऱ्या गावड्या कोमियाच्या वेळार आमी गायन गावया D13 पान 54 D13 पेज 54. जेजू बऱ्या गावड्या जेजू स्वातीक बऱ्या स्वर्गीतान तूं देवलोय सोडून म्हाका आयलोय जेजू बऱ्या गावड्या जेजू स्वातीक बऱ्या स्वर्गीतान तूं देवलोय सोडून म्हाका आयलोय पडे हांव दिशेरी तुका चुकोन गेली तुजी दायवर म्हाका पयसरू सोड नाका पडे हांव दिशेरी तुका चुकोन गेली तुजी दायवर म्हाका पयसरू सोड नाका जेजू स्वातीक मोगान सांडलो हांवें तुका कोणान वाड दवरली पिसाय वोडादारली जेजू स्वातीक मोगान सांडलो हांवें तुका कोणान वाड दवरली पिसाय वोडादारली. प्रार्थना. प्रितीच्या बाप्पा, तुझ्या संस्कारा वरवीं तुवें आमकां बोल दिलाय. हे बोडान आमच्या वायट वणवण्याचेर आमी झुजतल्या आनी आमचे आत्मे नितळ सांबाळटल्या म्हूण आज भास दिता. अशें जेजूचो पाटलाव करून तुर्तान आमी तुजेशी पावशी कर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. भाव भयणीनो, आज 1 वर्स भरता 22 तारखेर नोव्हेंबराचे मार्चाचे फाटल्या वर्साक आमची इगोर्ज बंद जाल्ली. ह्या भिरांकूळ मरणादीक महामारी कोविड-19 हेका लागून. आनी इगोर्ज बंद आसतनाय आमचो भाव मॅथ्यू लॉपीस आनी आमचो भाव सांतान फेर्नांडीस आनी दोगांयनी आमच्या सांगताक तुमचे म्हऱ्यान पावपाक जायते तोखूस जायते प्रयत्न केले. आज आमची इगोर्जो उक्त्यो आसात. तरी आसतना ही पिळा पसरत आसा. कितें भाशेन मागुया. आमच्या गोंयांत जायत्यो केसीस वाडल्यात. आमीच एकामेकाची काळजी घेवया. जे कितें सरकार आमकां सांगता, सोशल डिस्टन्सींग, हँड वॉशींग, सॅनिटायझींग, मास्क घालप, हें आमी करुया. अशें हे महामारीचेर आमी झुजुया आनी देवा लागीं मागुया आमकां सगल्यांक राख आनी सांबाळ. हे भिरांकूळ पिळेंतली आमकां सगल्यांक वाटाय. ऑस्ट्रेलिया सिडनी ह्या वाठारांत खूब पावस पडला.
गोरांपर्यंत उदकान लोटून गेल्यात. फाटल्या 100 वर्सांनी असलो पावस पडूंकूच ना अशें म्हणटात. चड पावस आनी जे घरांनी बुडल्यांत ते घरांतल्या लोकांक वाटावंक थंयचो सरकार खूब वावुरता. त्या लोकां पासून मागुया. करून सिडनी वाठारांत न्यू साउथ वेल्स आमी म्हणटा, स्टेट ऑफ न्यू साउथ वेल्स NSW त्या वाठारांत आनी आनिकूय पावस पडपाचो शक्यताय आसा. मागुया ह्या लोकां पासून तांकां देवान राखूंक आनी सांबाळूंक. सर्वेस्पो तुमची सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. शेवटाचे गायन गावुया. पवित्र बॅट मिसाची ऍप 17 पान 9 आनी 3, ऍप 17 पेज 93. पवित्र बॅट मिसाची जाली कोबार सोर्गीचे सुकेवले आमच्या काळजार दोनया हार्गा आमची तुका सोबार केलोय पूर्व बोला व्हडतो उपकार करून आमची काळजां तुजे आदार तुय भेटूंक तुका सगलो आमचो भाव आमचे मीस केन्नाच जावचे ना काबार तुज्या एकवटांत सातोल्या संस्कार